प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 8वा विसवोर वोड 5 ते 11 पर्यंत. Mathew chapter 8 verses 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू केपोरनांत भितर सरले उपरांत एक शोधपोती उपकार मागूंक ताचे सोरशें आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. प्रतिपाडून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाई आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतेल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पासून मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी उस्तेंतींतान जायतीं जाणां येतेलीं आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगाताक सुर्गीच्या राजांत जेवणाक बसतलीं, पूण राजाच्या पुतां दुवांक. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता एक शोधपोतीच्या चाकराक जेजू कसो बरो करता. आनी बाबडीनो, हो शोधपोती इस्रायली परजेचो नासलो. तो एक जुदेव नासलो. तो एक भावार्थी आसलो. म्हणजे इंग्लिशीन ताका म्हणटात तो जेंटायल आहलो, तो पेगन आहलो. देवान इस्रायली परजे बरोबर एक मानामेंत केल्लो, एक करार केल्लो. आनी त्या करारा प्रमाणे देवान ह्या जुदयाच्या लोकांक कितें तरी बरें करचेंच पडटालें. कित्याक तो करारा वरवीं देव जो आब्राहमा विशीं तो जो करार केल्लो त्या विशीं देवान जेन्ना तांकां गरज आसली ताणें तांकां कसलेंच बरें करपाचेंच पडटालें. पूण भाव भयणीनो, हो शोधपोती जुदेव नासलो. पूण तो जेजू कितें करता तें आयकतालो. ताका आतां भावार्थ आसलो आनी तो जाणो आसलो की तो इस्रायलची परजेचो नासूनय ताका कशे भाशेन आतां भावार्थ वरवीं जेजू कडसून कितें मेळटलें म्हणून तो आतां जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सायबा म्हणटा, म्हजो चाकर एकदम बरो ना, ताका तूं मातसो बरो कर. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुज्या घरा येता. पूण तो म्हणटा, सायबा, म्हज्या घरा येवपाक तूं फावना. जेजू, तूं म्हज्या घरा येवपाक फावना. इतलो खालतो मनीस आहलो तो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती रावता ही जावन आसा देवाचो स्वभाव. आनी जो कोण खालतो रावता ताका देवाचो स्वभाव आसता आनी भावार्था वरवीं ताका सगळें देवाचें फावो जाता. आनी आयच्या शिवर्तमान आमी पळयता कशे भाशेन भावार्था वरवीं शोधपोतीचो चाकराक जेजू बरो करता. आनी भाव भयणीनो, ह्या 10 वडीन जेजू कितें म्हणटा जेन्ना तो आयकता कितें शोधपोतीन म्हणलें, तो हे 10 वडीन म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता, इतलो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायल पासून मेळोंक ना. कित्याक काय, इस्रायलची परजा ज्या परजे कडेन देवान एक मानामेंत केल्लो, म्हणजे एक कावनंट केल्लो, तो लोक भावार्थान नासलो. पूण हो शोधपोती भावार्थान नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शोधपोतीन जेजूक म्हणलें, हांव जावन आसा एक मनीस जो म्हजे कडेन अधिकार आहा, हांव एका म्हणटा वच तो येता, ताका म्हणटा वच तो वेता, तेच भाशेन जेन्ना तूं उलयताय तुजें उतर, दुयेंसांक, पिडेक, रोगाक सगळ्याक पयस वचेंच पडटा. कित्याक हांव जाणो तुज्या उतरांक अधिकार आहा म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमी पोरण्या कराराची भुरगीं न्हय,
देवान जेजू वरवीं आमकां आपलो अधिकार दिला. देवान आपल्या पुताचो बावार्थ आमचे भितर घाला, पूण आमी तो वापरता काय? खरेपणी आमी जाणो आमचो अधिकार कितें तो? आमी भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन येता, देवा कडेन मागता, हें कर, तें कर, हें दी, तें दी. पूण भाव भयणीनो, आजून पासून आमी क्रिस्तांव जावन बावार्थी म्हणटा आमी, फकत देवस्पण कोत्ता, धर्म कोत्ता, मागणे कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण देवाच्या उतराचेर आमी बावार्थ दवरिना. आमचे कडेन जेजून कितें दिलां तें आजून पासून आमी नोको म्हणून भिकाऱ्या भाशेन आमी देवा कडेन येता आनी देवाक म्हणटा कितें कर म्हाका. पूण देव म्हणटा आयज नव्या करारा वरवीं ताणें आमकां अधिकार दिला आनी जेजूच्या नांवान आतां आमच्यान जें जेजून काबार केलां तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर परतून परतून नियाळ करुया. ज्या भाशेन तो शोधपती येयलो आनी तो जाणो आसलो की जेजूच्या उतरांनी अधिकार आसलो, तेच भाशेन नव्या करारान एक एकल्या भावार्थीक जो एक दीस स्वर्ग राज्यान पावतलो, फकत धर्म कोत्ता न्हय, मागणे कोत्ता तो न्हय, इगोर्जेक वता तो न्हय, पूण जो कोण जेजूच्या उतराचेर बावार्थ दवरता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, ताका अधिकार दिला. आनी अधिकार घेवन जेजूच्या नांवान आमच्यान सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आमच्यान देवाक सांगूंक जायना हें कर तें कर, कित्याक जेजून केलां. आतां आमकां भावार्था वरवीं आमच्या अधिकारा वरवीं जो जेजून आमकां दिला, त्या अधिकारान आमच्यान सगळें देवाचें आमकां फावो करूंक जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावया. आतां कालथान आमचो आदवेंताचो वेळ कोमेस जाला. आमी फकत तयारी कोत्ता खावपाची, नातालांच्या परबेची, हें करपाक, तें करपाक, पेंटींग करपाक, सगळो भायलो दबाजो आमचो चलता. पूण खरेपणी आमकां जाय ही तयारी करपाक आमच्या आत्म्याची. आमकां जाय तयारी जेजूचेर बावार्थ दवरपाक. आनी कशी भाशेन आमची तयारी जातली? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले, तें उतराचेर आमी नियाळ करतले, तें उतर आमी पाळटले आनी तें उतर पाडून आमच्या अधिकारा वरवीं जेजूच्या नांवान आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक एक बरी तयारी आमी करतले. ही तयारी आमी आयजतान सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाच्या अधिकारान, जेजूच्या अधिकारान आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां जें जेजून केलां तें आमकां फावो करया. आनी जेन्ना जेजू परतून येतलो ताका आमंत्रण दिवपाक, ताका येवकार दिवपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.